दर्शन बरें जालें। देवा शी कितले फोटोग्राफर पळय आणि हो पळयात संजय जाले नोटून लस्ट येतले दाखय शीत केला रोस उसळ केला हे गायज गुड मॉर्निंग। तर आयची सकाळ अशा तरेन जाली आणि आयच्या व्हिडिओची सुरवात सुद्धा मातशा वेगळ्या तरेन जाली, म्हटल्यार भरपूर बऱ्या तरेन जाली। तर सकाळी सकाळी बेगीन उठले, फ्रेश झाले, न्हावून घेतले आणि त्याच बरोबर म्हटल्यार आता पूजा सुद्धा करून घेऊया। तर सकाळी सकाळी सगळ्यान पयली घरान पूजा करून घेतली, त्याच बरोबर तुळशीकडे सुद्धा म्हटले पूजा करून घेऊया। आणि सकाळी सकाळी न्हाल्या उपरांत पूजा करून घेतल्या उपरांत कितले बरें दिसता न्हय। आणि आयज स्पेशल सुद्धा कितें आसले, आयज आसली महाशिवरात्री। सो हॅपी महाशिवरात्री तुमकां सगळ्यांक। सो महाशिवरात्रीचे म्हणटा तशे देवळान सुद्धा आमच्या स्पीकर बीन चालू आसलो, म्हटल्यार अभिषेक बीन सकाळ सकाळी चालू आसता आणि त्याच बरोबर हांगसर म्हजी पूजा सुद्धा चालू आसली। आणि वेदर सांगपाक गेल्यार न्हय कितले बरें आसले, थंड अशें सकाळचो व्हडलोसो टायम जावंक नासलो आणि त्याच बरोबर म्हणटात तशें पक्ष्यांचो आवाज सुद्धा येतालो बऱ्या तरेन म्हणटात तसं। सो अशा तरेन म्हजी हांगसर पूजा सुद्धा करून जाली। हे गायज गुड मॉर्निंग। तर माझी न्हय सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशी सकाळी सकाळी पूजा जाली, घरान हांवें पूजा करून घेतली, त्याच बरोबर तुळशी कडेन बीन पूजा करून घेतली आणि आतां म्हणटा तशें च्या बीन पितले आणि त्याच बरोबर भायर सरतले, म्हटल्यार रेडी जातले। खंय वचपाक ते फुडें तुमकां कळटलेच खंय वचपाचें आसा तें। सो सगळ्यान म्हटल्यार पयलीं म्हजी पूजा जाली बऱ्या तरेन आणि भायर एकदम न्हय वातावरण एकदम इतलें बरें आसा आणि आयज न्हय भरपूर अशें थंड पडलेलें, आजुनूय म्हणटा तशें थंड आसा सामकें आणि म्हजे केस सुद्धा वले आसा, म्हटल्यार रेडी जाता म्हणसर न्हय म्हजे केस बीन बरें सुकतले। सो गायज चला तर च्या बीन पिता, रेडी जाता आणि मेळटा तुमकां। जाले नोटून जालें स्टार्ट केलो। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसता सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय, आमी बी बरी आसा। हॅपी महाशिवरात्री तुमकां सगळ्यांक। सो आयज आसा शिवरात्र, सो म्हणटा तशें रेडी जाल्या। सगळ्यान पयली पूजा करून घेतली ती तुमी पयलेच आसतली आणि त्याच बरोबर आमच्या गांवान सुद्धा न्हय महाशिवरात्र भरपूर व्हडले अशें हितून सेलिब्रेट करता। 3 दीस म्हणटा तशें नाटकां आसतात, पूजा आसता आणि भरपूरशे प्रोग्राम आसतात। सो बट न्हय आतां हांव न्हय म्हणटा तशें संजुगेल्या मावशेगेर वयतलें, म्हटल्यार आमी सांकळे वयतलीं हरवाळे, थंय सुद्धा महाशिवरात्र व्हडले हितून म्हणटा तशी सेलिब्रेट करतात। सो म्हाका न्हय खूब म्हटल्यार भरपूर टायम जालो हांव प्लॅन करतालें, म्हटल्यार खूब वर्सां सुद्धा म्हणूं शकता, भरपूर वर्सां जालीं हांव प्लॅन करतालें की हरवाळे वचून एकदां तरी म्हाका दर्शन घेवपाचें आसलें। अशें वयता पळय तें सेपरेट आणि महाशिवरात्री वयता न्हय तें मातशें सेपरेट, ताका लागून फायनली म्हाका तो चान्स गावलो आयज वचपाक। तुमकांय खबर आसा आतां लेडीज म्हटल्यार भरपूरशे प्रॉब्लम आसतात, सो त्या टायमार मागीर ते एडजस्ट जायना। सो ताका लागून म्हटल्यार आयज चान्स गावला, सो वचून येवया, दर्शन करून येवया। आणि आयज हांव हरवाळे वयतलें दर्शन करपाक आणि फाल्यां मागीर पॉसिबल जालें जाल्यार आमच्या हांगसर वयतलें आमच्या देवळान बीन, ते तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवंक गावतलें। सो चला या। आणि आयचो लूक म्हाजो हो आसा, हो पळय। सो कसो आसा कमेंट करून सांगात आं, हो पळय। सो हो म्हाजो लूक आसा आणि सिंपल असो हांवें कुर्ता घातलेलो आसा, हो पळय ड्रेस घातलेलो आसा। सो चला फटाफट म्हणटा तशें सगळे सेट आसा। आतां आमी पयलीं सगळ्यान पयलीं संजुगेर वयतली, तेज्या मागीर तेज्या मावशेगेर वयतली आणि आय थिंक सो तेज्या मागीर आमी देवळान वयतली। सो म्हाका थंयसलें आजून कांयच तितलें खबर ना कसो कितें प्रोग्राम बीन आसता तो हरवाळे, हांव फर्स्ट टायम अशें वयता। सो बरे तरेन अशें दर्शन घेवया, तुमकांय बीन दर्शन दितलें हांव, देवाचें दर्शन करून दितलें। सो चला या आमी। आणि महाशिवरात्र तुमी कशी कितें सेलिब्रेट करता हे बीन कमेंट करून सांगात। आमच्या हांगसर अभिषेक बीन चालू आसा, आवाज येता, सो भरपूर गर्दी आसता आमच्या देवळान बीन, म्हटल्यार आमच्या गांवान। सो चला या। आणि हो पळयात संजय, संजयचो लूक हो आयचो आणि जस्ट नाव येयला तो म्हाका व्हरपाक न्हू रे। सो हाय हॅलो कर मरे। हाय हॅपी महाशिवरात्री। हां आयज आसा शिवरात्र, सो या आमी आणि म्हणटा तशें दर्शन बीन घेवन येवया न्हू रे। तुझ्या मावशेगेर वयता आयज आमी, त्या दीस म्हाज्या मावशेगेर गेल्ली, आयज तुझ्या मावशेगेर वयता।
आयज मॅचिंग ना. सो गायज हो पळयात, हो आसा आमचो आयचो लूक. हेणी घातला पर्पलिश पिंक असो मरूनय म्हणू शकता तुम्ही शर्ट आणि माझो हो ड्रेस असा. सो चला या कडक अशे वत बसता सामके दोळ्याचे बरे. चला या वत बरें दिसता न्हू आणि वताचेर फेस सुद्धा बरो येता न्हू. सो गायज चला या. काल येऊन नसले. सो गायज आम्ही नाही संजयगिरी पावली, जस्ट नाव पावली. सो हांगसर येऊन परत असली तशी च्या बीन ते असतात नाही. सो म्हणटा तशी च्या बीन पिली आणि आता आम्ही भायर सरलेले. सो पळोवया म्हणटा तशी कशी वयता ती. म्हटल्यार प्रॉपर आम्ही नाही 3 गाडयो नाल्यार 2 गाडयो अशे घेवन वयतली. 4 रे 4 व्हिलर डायरेक्ट ना. एक व्हीलर आली, 4 व्हिलर डायरेक्ट 8 व्हीलर आली. कोणाकडे माझ्याकडे हेवी ड्रायव्हर डायरेक्ट ट्रकाचे लायसन. हेवी ड्रायव्हर हेवी ड्रायव्हर तिथली बसता तिथली बसा वाटल्या. सो संजूचे नाही कजन येला. म्युझिक बंद करा कॉपीराइट येतलो. सो संजूचे नाही कजन येयला आणि बरें जालें म्हाज्याय वांगडा बीन. म्हाका एक्चुली खबर नासलें तेय बीन येवपाचें आसा म्हणून. सो बरें जालें आनी कडक अशें वत आसा. सो एक्चुली आमी प्लॅन केल्लो की बेगिना भायर सरतली, बट तुमकां समजना ही तयारी करता हे करता ते करता म्हटल्यार लेट हो जाताच सामको. मागीर परत संजय म्हाका हाडपाक वयता, मागीर थंयसून घेवन येता घरा कडसून, म्हटल्यार आनीक लेट जालो सामको. सो रेडी जाता, आई बीन रेडी जाल्या. बट म्हणटा तशें बाकीचे कितें आसा तें घेवपाक जाय. आनी संजयचो भाव आसा तो दुसरे कडेन वयतलो. बाकी आमी सगळीं जी आसा संजय, हांव, आई, तेजो कजन दुसरे येयला ते कजन, आमी साखळे वयतले. सो गायज ही पळयात भायर सरता आमी. रील्स धाडलेले कितें कितें रील्स चल यो संजय. सो चला टाटा बाय बाय तुमकां. बाजारान वयतलो तो. सो भायर सरले आमी. पळोवया आतां थंय साखळे म्हटल्यार लागीं आसा, चड टायम लागना आमकां पावपाक. ए बाजारान वयतलो तुजें आसता न्हू टायमूच तुजो. सो गायज आमी न्हय मदीं रावले, ब्रेक घेतलो आनी हो पळयात संजय थंड पिता सद्या कारण इतली गरमी जाता. वत बीन कडक आसा सामकें. ए गे संजय हेजो यूज ना आतां. कुछ भी अच्छा था, जोक अच्छा था. सो ती पळयात आई चिल करता, चिल पिया हाय करता तुमकां. चिल. ए कसले देवूळ रे ते, कसले देवूळ हे पळयात तेजा आन्सर न्हू देवूळ आसा. हे पळयात देवूळ आसा पळयात बरें आसा सामकें. सो थंड पितली आनी परत वयतली. आमी शॉर्टकट येयले न्हय रे, लॉंग कटान गेली न्हय जाल्यार आमकां टिबल सीट वचूंक गावना, तेका लागून आमी शॉर्टकट येयली. पी बेगीन पी आनी म्हाका दी. खाले पिवन नाल बीन पडो कपालार.
नाल मारक नो गाडी हांगासले नाल गाडया नाल सध्या मारक झाले नाल मिळवना गाडी चल या आता या होय येता चल या नो ती परत आई बीन गेली ए चला सो ही परत आई बीन वयता आम्ही बीन वयता आता चला चल या सो गाईज पावली आम्ही ही परत माझी ऑडियन्स घरात होता सो गाईज आम्ही नाही मावशेगेर पावली बीन आणि च्या बीन झाली आमची च्या बीन पिली आम्ही वचत थंय च्या पिता वदळ संजयगेर पिली आता मावशेगेर पिली आणि देवळान मागीर वयतली कारण सध्या भरपूर गर्दी आसतली सो मावशी म्हणपा लागली मागीर या आणि हांगसर म्हाजीच ऑडियन्स आसा म्हटल्यार म्हाजेच ब्लॉग पळयतात हांगसर बसोन सगळीं जाणां म्हटल्यार संजयची कजन्स आसा ती सो पळय आतां म्हाजी ऑडियन्स म्हाजे व्हिडिओ पळयता ही पळयात म्हाजी ऑडियन्स हांगसर म्हाजेच व्हिडिओ पळयता पळयात खंयचो ब्लॉग रे तो मम्मीचो बड्डे मम्मीचो बड्डे ब्लॉग पळयता ती पळयात माय मॉम बर्थडे सो सगळीं हांगसर बसल्या मागीर कशें स्टॉप केलें पळय म्हाका फेरी बीन आसता रे हांगसर फेरी आसता हो आसता अशें खुबशे पयशे घ्या सो हांव फर्स्ट टायम येयला म्हाका हांगसर खबर ना साखळे कशी शिवरात्र बीन आसता सो खूब गर्दी आसता म्हटल्यार असो जागो सुद्दां नासता अशे तरेन शिवरात्र आसता खतखतले करताली मम्मी त्या दिसा सो व्हिडिओ पळयतात ही पळय संजूची मावशी आणि हांगसर आमी येयल्या म्हणून कितें तरी स्पेशल करता मावशी कितें करता गे पुरयो काडटा ही पळय पुरयो काडटा आमकां लागून स्पेशल आहे जेवण दिसता कितें शिवरात्रेक कितें स्पेशल शीत केला रोस उसळ केला आणि डाळ केला पुरयो पुरयो भाजले पुरयो भाजल्या वालाची भाजी केला खुबशे कितें कितें जेवपाक येवपाची हय सगळी जेवपाक येवपाची सकाळी कितले म्हटलेली सकाळी 5:30 बेगीन म्हटलेली परत लेट जाता न्हू आमचं जेवण या हय न्हू हे बीन करतात न्हू अस्थी विसर्जन सगळे ना म्हणजे भरपूर लोक येतात न्हू हांगसर खूब लोक येतात फेरी बीन आसता फेरी खूब आसता फेरी चलोंक वाडना भरपूर पैसे घ्या कितें पैसे भरपूर घे हा घेता ए भियो नाका तू कित्याक भियला गो सगळे बरी आसतना आसा तितले शॉप हे करून हाडया संध्या कुस्ती चालू आहे यांची कुस्ती ए चला या आता चल संध्याची कुस्ती बाहेर बहिणी वांगडा ए बाय तेजे ना मावशी चिडू ए खंय गेले हा ए पळय गावले लचता बाय सारखी झूम करून पळय आता सो चला चल आई येता आम्ही वचो चल या तू येना कपडे चेंज करतात बरें आहा न्हू झाडां वयतना घेवन वचपाची सो गायज आमी म्हणटा तशी थोडीशी भायर वयता म्हटल्यार फिरपाक वयता 5 पांडव आसात पळय हांगसर म्हटल्यार साखळे थंय वयता थोडेशे फोटो बीन क्लिक करपाक बरें कारण देवळान तर आमी लेट वयतली तेका लागून प्लॅन केलो की चौगांयनी थंय वचपाचें फोटोशूट ते पळय त्या थोडेशे फोटो बीन क्लिक करपाचे आणि मागीर जेवपाची आणि मागीर देवळान वचपाची म्हणून सो तुमकां बीन पळोवंक गावतले 5 पांडव थंय या आतां आमी वोकल भायर सरली आमची सो गायज चला सगळी रेडी जाली आतां वयता आमी प्लॅन सगळो चेंज 5 पांडवा कडेन वयताली कितली गर्दी कितली न्हू थंय पार्किंग मेळची नासली न्हू थंय
सो गायज आमी गार्डनान येयली. एक्चुली वचपाची असली दुसरे कडेन, पावली दुसरे कडेन आमी. सो गायज आमी न्हय गार्डनान पावली. एक्चुली भायर सरलेली की आमी 5 पांडवा कडेन वयतली थंय म्हणून, पूण थंय वचपाक पॉसिबल ना कारण खूब अशी गर्दी आसा. पार्किंग सुद्दां मेळपाक पॉसिबल ना कारण लोक दर्शन घेवपाक वयता. सो आमी प्लॅन केलो की सायडीकूच हांगसर लागींच गार्डन आसा सो गार्डनान येयली. आनी आजून देवाचें दर्शन घेवंक ना, देवळान वचोंक ना आनी अशीच आजुनूय आमी फिरता. सो गार्डनान आतां थोडेशे फोटो क्लिक करतली, घरा वयतली, जेवतली आनी मागीर देवळान वयतली कारण सांज मेरेन मागीर देवळानूच आसतली कारण आतां सद्या. सो पळय आतां गार्डनान आसा आमी, गार्डन दाखयता आनी संजय बीन थंय गाडी पार्क करता. बरें आसा गार्डन. सो हे पळयात गार्डन आनी ते पळयात आतां येतात. धाकटें अशें गार्डन आसा म्हटल्यार न्हय बरें आसा आनी सावळी आसा बरी. चला फुडें या. या सांजच्या टायमार हांगसर फोटो बीन मारूंक बरें न्हू. पळयात बरें आसा सामकें. सांजच्या टायमार येवपाचें आनी सुशेगाद बसपाची. दोगांय मोबायलान बिजी, श्रद्धा बी आनी पिया बी. सो हे आसा संजयाचे मामाचे चेडू, एका पयलीं आसतले विडियोन, आनी हे आसा संजयाचे मावशेचे चेडू श्रद्धा. श्रद्धा आमच्या लचता. सेल्फी. आनी पळयात तो रे गाडी खंय लायली तुमी? लागींच आसा. 4 व्हिलर तरी बरो टेम्पो म्हणूंक ना म्हणून श्रद्धा घासूंक येयले पळय. चल फोटो मारया आमी. सो गायज चला थोडेशे फोटो क्लिक करता आनी मागीर वयता आमी. फोटोग्राफर पळय आनी मॉडल एक आनी धाकटे फोटोग्राफर हे पळय. अरे वा शी कितले फोटोग्राफर पळयात. तू पोजीस दीत राव, ते फोटो काडीत रावतले. कितें बरे प्लेसीर राव आमगो. चला चलो चलो वयर या, बऱ्या प्लेसीचेर या. चलो चले किधर चले. चला चला आम्ही आता फोटो मारपाक वयता. त्याच्यात आता ग्रीनरी हा दिसता तिथं. शिवरात्रेक येऊंडा शिवरात्रेक गेला अजून दर्शन घेऊंक ना आमी. आणि कसले फोटोशूटाक गेला पळय. सो तेजो कजन म्हणपा लागलो थंयसर पळय ते फोटोशूट चालू आहा भाव भयणाचे. सो तेजो कजन म्हणपा लागलो फोटो काडपाक या म्हणून आमी हांगसर गार्डनान येयली. मागीर सांजच्या टायमार दर्शनाक या. आमी करूया आता फोटो. आमी आता फोटो क्लिक करूया. तर आमी त्या गार्डनान या. खंय गो देऊळ खंय ते पडसून उरलें कितें? आतां वयतली केन्ना रातची? सो गायज जाले आमचे गार्डनातले थोडेशे फोटो बी क्लिक केले. आतां आमी मावशेगेर वयतली, जेवतली आनी मागीर मातशी फ्रेश जातली आनी मागीर देवळान वयतली दर्शन घेवपाक. एक्चुली सकाळी सकाळी दर्शन घेवपाक खूब बरें, बट हेंच्यांनी असो प्लॅन केलो की सकाळी दर्शन घेवया नाका म्हणून सांजचें दर्शन घेवया कारण गर्दी आसता तेका लागून. सो पळोवया आतां. सो आतां आमी खंय इल्ली गार्डनान हांगा तिकेट बीन तसलें कांय ना, फ्री येवपाचें आनी वचपाचें. पोटाक भूक पूण बरें दिसलें न्हू. थोडेशे फोटो क्लिक केले आनी हांगसर न्हू पोटाक एकदम भूक लागलेली आसा आनी पोटाक भूक लागलेली आसा आनी प्लस तान सुद्दां लागलेली आसा.
म्हाका श्रद्धा सो चला घरा या मावशेन बरें जेवण केलां ते जेवया आनी मागीर देवळान या पावली रे बाबा तुम्ही बरी बेगी बिल स्कॅन करपाचें पावली रे तुम्ही बरी बाबा फिरोन येयली तुम्ही कित्याक जीपे करपाचें कितें टीव्ही पळय केदें चालू हा तर कांयच पावली आमी घरा कडेन सो आतां जेवतली बीन फ्रेश जातली आनी फुडलो अपडेट तुमकां सो चला मावशेन कितें स्पेशल केलां तें दाखयता तुमकां ए जया गो यार किरे जय ना तू हां चल आम्ही जेतात तरेन आमी सगळीं जेवपाक बसली आनी मावशेचो मात उपास आसलो आयज आनी हें आयज स्पेशल अशें जेवण आसा तर कांयच आमी न्हय भायर सरली देवळान वचपाक सो आतां आमी दर्शन घेतली आनी तेच्या मागीर परत घरा येतली आनी तेच्या उपरांत मागीर बेगिनाच वचपाक भायर सरतली कारण आय थिंक सो घरा पावता म्हणसर न्हय बरो लेट जातालो सो आमी हांगच्यान न्हय गाडी घेवन वयता म्हटल्यार मावशे गेल्या थंयसून सद्या आमी चलत भायर सरल्या आनी अर्द्याक व्हरोन गाडी दवरतली आनी तेच्या उपरांत गाडयेन वयतली कारण मातशें लांब आसा हांगसून तेका लागून आनी संजूचो न्हय कजन येवपाचो आसलो तेका लागून सुद्दां आमी मातशी लेट भायर सरली कारण तो कामाक गेल्लो म्हटल्यार मावशेचो चेडो सो ती पळयात ती फुडें पावली एक एक करून गाडयेन वयतली आनी देवळा कडेन देंवतली कोण कोण वयता गाडयेन कसो वयता आतां हे पळयात सेटिंग चालू आहा खंयच्या गाडयेन वचपाचें सगळी बुकींग आहात सामकी कितें रे सो चला या देवळान या दर्शन घेवया तुमकां बीन दर्शन दिता आतां देवाचें दर्शन करून दिता चला 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 तुम्ही चला आमी येता राव तेंका वचून चला बाय भायर एक गाडी गेली दुसरी गाडी गेली सो गायज आमी न्हय गाडयेनसून येयली आतां चलत वयता कारण ट्रॅफिक सामकें जॅम आसा गाडी व्हरपाक सुद्दां चान्स ना ए गाडयो पळय रे कशे कशान सो गायज गाडयो पळय सामके कशे कशे लोकांनी लायल्या आनी हांगसर कितें कितें येयला सो फेरी मागीर फिरतलीच आमी सगळ्यान पयलीं दर्शन करतली आतां सुद्दां इतले लेट कितली गर्दी आहा पळय सांजची सुद्दां हय तर गायज हांगसर आमी देवळा कडेन पावली आनी हरशीं म्हणटा तशें कितले फावट हांगसर हांव येवन गेलां बट शिवरात्रेक न्हय फर्स्ट टायम येयल्ले आनी इतली गर्दी पळोवन न्हय सामकें म्हणटा तशें हांव शॉक आसलें कारण म्हाका अजिबात खबर नासलें की इतली गर्दी आसता अशा तरेन फेरी आसता आनी खूब अशी गर्दी आसली म्हटल्यार चलपाक सुद्दां पॉसिबल नासलें इतली गर्दी आसली म्हटल्यार जर कोण असं शेणात सुद्दां नाही जाल्यार म्हटल्यार हांगसर नेटवर्क सुद्दां इश्यू आसलो कारण तशी गर्दी सुद्दां आसली सो ह्या गर्देनसून म्हणटा तशें आमी फेरी पळयत पळयत देवळा कडेन पावल्ली आनी भरपूर बरी अशी फेरी आसली खुबशी कितें म्हणटा तशें तुमी शॉपिंग सुद्दां करूं शकता आसली म्हटल्यार जर कोण शिवरात्रेक येता जाल्यार भरपूरशे अशें कॅश घेवन येयात कारण तुमी फेरी पळोवन न्हू सामकी शॉक जातली आनी कितें घेवं आनी कितें नाका अशें जातलें हांव तर तशेंच जातालें म्हाका फेरी खूब लायक जाली बट हांवें तितली शॉपिंग करूंक ना कारण हांव दर्शन घेवपाक गेल्लें आनी म्हाज्या मायंडान अशें कांय नासलें की फेरीक हांव शॉपिंग बीन करतलें पूण बऱ्या तरेन अशी फेरी आसली सो आमी अशें उलयत वयतालीं की कितली शॉपिंग करतलीं कितलें कितें घेतलें बी म्हणून आनी धाकट्या भुरग्याचे व्हडल्याचे अशे खुबशे कपडे आसले आयदनां आसलीं अशे खुबशे आयटम आसले जे घेय सारके आसले आनी बरे क्वॉलिटीचे सुद्दां आसले आनी फेरयेक तुका क्वॉलिटी म्हणजे कशे तरेन मेळटा तुमकां खबर आसतालें सो गर्दी मात खूब आसली आनी चलपाक सुद्दां म्हटल्यार अशी वाट नासली आनी अशेंय बी जातलें की एका एका प्लेसीचेर आमी रावन अशी वयतालीं कारण त्या तरेन गर्दी सामकी आसली आनी हांगा पळयात शॉर्ट कुर्ता लॉंग कुर्ता सुद्दां इतले बरे आसले हांगा पळोवनूच सामकें अशें दिसतालें कितें घेवं आनी कितें नाका अशें जातालें तेच्या मागीर इयरिंग्स बीन सायडीक थोडेशे हांवें हांगसर कॅप्चर केले सगळें पॉसिबल जायनासलें कारण ह्या गर्देन व्हिडियो बीन करप म्हटल्यार इजी नासलें
तरी बट संजयान थोडेशे कॅप्चर सुद्धा केले स्पेशली तुमकां लागून. सो गायज भरपूर अशी गर्दी आसा आणि सध्या आम्ही वॉटरफॉल आसा नाही त्या सायडीन येयल्या आणि हांगसर देवूळ आसा हे पळयात. सो समज वॉटरफॉलार गेली नाही जाल्यार तुमकां पळोवंक गावतलें. तेच्या पयलीं आमी देवळान वयतले आय थिंक सो. सो आतां देवळान आणि भरपूर फेरी सुद्धा आसा. ए फेरी बरी आहे न्हू. कितें कितें घेतलो कितें कितें शॉपिंग करतलो तूं. कॅश रेडी दवर. तर ही पळयात हांगसर आमी प्रॉपर देवळा कडेन पावली. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर येयली तेच्या उपरांत हातीचेर पांयाचेर अशें उदक घातलें म्हटल्यार हात पांय बीन धुले आणि तेच्या उपरांत मागीर देवळान वचपाची. आणि हे देवूळ तुमकां खबरूच आसतलें भरपूर फेमस आसा. हांगसर अस्थी विसर्जन बीन जाता. हरवाळे म्हणटात हांगसर आणि रुद्रेश्वर टेम्पल आसा हे. सो खूब जाणां येयल्या आसतलीं. शिवरात्रेक सुद्दां खूब जाणां पावले आसतले हांगसर. सो भितरसून सुद्दां तुमकां थोडेशे देवूळ दाखयतलेच हांव कारण प्रॉपर अशें कॅप्चर करूंक गावना. देवळान व्हिडियो घेवपाक अलाव करिनात ते. तेका लागून थोडेशे हांवें हांगसर कॅप्चर केले. प्रॉपर कॅप्चर करूंक म्हाका गावोंक ना आणि एक्चुली देवळान प्रॉपर कॅमेरा बीन घेवन व्हिडियो करप हे बीन म्हाका थोडेशे गोश्टी पटना. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर आमी दूद पॅकेट मागीर बेल अशें कितें कितें जाय न्हय देवळान व्हरपाक ते हांगसर अगरबत्ती बीन सगळें घेतलें आणि तेच्या मागीर आमी देवळान गेलीं. सो देवळान थोडेशें हांगसर हांवें कॅप्चर केलें म्हटल्यार प्रॉपर तुमकां दर्शन काही दिवंक शकना हांव कारण व्हिडियो करप सुद्दां बरें जायना तें. सो अशे तरेन देवळान येयली आणि थोडेशे देवूळ हे पळयात हांगसर अशे तरेन हांवें कॅप्चर केलें. खूब गर्दी आसली. इतली गर्दी आसली म्हटल्यार आमचें दर्शन खूब बरे तरेन जालें सामकें कारण गर्दी तर खूब आसली. सो काही सद्या आमी न्हय दर्शनाक लायनीन रावल्या. भरपूर अशी लायन आसा. केन्ना भितर एंट्री मेळटली काय खबर आमकां कारण भरपूर गर्दी आसा सामकी. पळोवया म्हाका दिसता देवळानूच आमकां बरो लेट जातलो रे. आवाजूय येता की नकळो कारण इतली गर्दी आसा. आवाज येता की नकळो पूण दर्शन बरें तरेन जालें. सो आतां वयतले आमी फेरी भोंवपाक म्हटल्यार आनीकूय खंय देवाच्या देवळान बीन वचोंक जाय खंय जाल्यार थंय वयतली थंय दर्शन. आनी खंय वचोंक जाय आनी खंय वचोंक जाय पांया पडपाक आतां खंय ना. पांच पांडवा कडेन वयतले. पांच पांडवा कडेन वयतली हय न्हू. थंय फेरी आहा न्हू रथा कडेन. रथा कडेन रथा कडेन या. पाया पडून झाले गो. कितें घेवपाक हेणी उदकाची बॉटल हाडलेली अभिषेक करपाक. आमी घरा कडसून अभिषेक करपाक उदक तांदूळ बी पूण अभिषेक आतां लेट जायना अजून पळय. हांगसर दिसता ती सगळी लायन ही सगळी कितली लायन आहा. भायर मेरेन लायनूच लागलेली आहा ती न्हू. भायर मेरेन लायनूच लागलेली आहा ती. बरें तरेन आमचें दर्शन जालें म्हणपाचें. खूब गर्दी सकाळी जर येयल्ली न्हू जाल्यार म्हाका दिसता लायनीकूच आसतली ना. हय हय सकाळची गर्दी आसता भरपूर. लायनी आसता पूण गरमीन मरताले. सो
कोण आहे भिकणाकर भिकणाकर कोण आहे हे किल्ल्याची येता किल्ल्याची येता हय सगळे सांगून तर मिक्स मिक्स घे तू किती घेता बरोबर कुर्ता बिन बरोबर इतले ट्रॅफिक केला रेन सिग्नल लावून असले रेन पहिली खबर असले लाईट असले ए इतले ट्रॅफिक कित्याक राखता ट्रॅफिक years later. गूगल पे ना आता काढून घेतलेली असा काढून घेता शंभरांक तीन हा घेता शंभरांक तीन हा शंभरांक तीन ही काय घे ना गेले गो ड्रेस बरा तुला वाईट तुला हय हय सिरकाले न्हू सिरकाले न्हू सिरकाले न्हू आपल्या मस्तीन घेता ना घे गो हांगसर संजय बीन पळयात कितें घेता तो सो हांगसर भरपूर असो सेल आसा 100 120 बी कितें घेतात काय खबर संजय पेन घेता हांगसर आणि गर्दी पळयात कितली अजूनही गर्दी भरपूर आसा सामकी ए बेजार येवंक ना आतां फिरोन वाज येयला न्हू हय भरपूर बेजार येयला म्हाकाय बीन आतां ती मेळना गर्दी खूब आसा आतां आमी न्हय घरा वयतली आनी अशें फिरोवंक जायना लायटूय गेली पळयात आनी कितें घेतलें पळोवया संजयान कितें हांगसर घेतलें कितें घेतलें रे दाखय हय कितें घेतलें दाखय सो गायज आमी न्हय आतां वचपाक भायर सरली सो घरा कडेन वयता ही पळयात आनी चलत वयता कारण गाडयो सुटना म्हटल्यार सामकें जॅम आसा ट्राफीक सो ताका लागून चलत वयता ही पळयात आई बीन फुडें आहा